सांखळे वाठाराची उदरगत प्रतापसिंह राणे आनी विश्वजीत राणेक लागून जाल्या. ताचे श्रेय घेवपाचो यत्न भाजपान करचो न्ही अशी शिटकावणी सांखळेचो नगराध्यक्ष रियाज खान आनी नगरसेवक सुनीता वेरेकरान दिल्या. सांखळे हॉस्पिटल आनी रवींद्र भवनाचें काम काँग्रेस सरकारान चालू केल्लें अशें तांचें म्हणणें आसा. भाजपा सरकार येतकच पालिके कडेन मुद्दाम दुर्लक्ष केलां अशें ते म्हणटात. सिटी डेव्हलपमेंट प्लॅन चालू आसा, कामां जी चालू आसा ते पयशे तेंच्यांनी हाडला म्हणून हे पयशे ते गव्हर्मेंट आमकां बीजेपी गव्हर्मेंटान दिवं ना. हे आमकां पयशे फाटले 1.5 वर्स जेन्ना काँग्रेस गव्हर्मेंट आहले तेन्ना पयशे येयल्ले आहले. ते पयशे आमचे सुडान आहले ते आतां आमचे म्युनिसिपालिटीन ट्रान्सफर जाल्ले. आज उद्घाटना जाता हॉस्पिटलाचें इनॉग्रेशन जालें. हेच्या फुडें वचून रवींद्र भवनाचें इनॉग्रेशन जातलें. तशेंच सांखळी म्युनिसिपालिटीचें इनॉग्रेशन जातलें. हेजे जरी तुमी कितले इनॉग्रेशन जरी तुमी केले ताजे श्रेय तुमकां बीजेपी पक्षाक हें केन्नाच वचचें ना. कारण हे जे प्रोजेक्ट आसा सांखळेचो जो सांखळेची जी ओवरऑल डेव्हलपमेंट जी आसा ते माननीय श्री प्रतापसिंह राणे हांच्यांनीच केला आनी हे सगळ्या लोकांक खबर आसा. हो विश्वजीत राणेंचो ड्रीम प्रोजेक्ट आशिल्लो. ते आरोग्य मंत्री तो ड्रीम प्रोजेक्ट की सांखळेन एक बरें सुसज्ज अशें हॉस्पिटल आसचें हो तांचो ड्रीम प्रोजेक्ट आशिल्लो आनी तांच्यांनी उतरा प्रमाणे तो प्रोजेक्ट सुरू केलो. ती सांखळे म्युनिसिपालिटीच्या कावन्सिलरांनी पयशे कंट्रिब्यूट करून दिल्यात. ती खंयच्या गव्हर्मेंट फंडांसून दिवंक ना किंवा ती आमकां कोणी सांगल्या म्हणूनय आमी दिवंक ना. तांच्यांनी एक सादो प्रोटोकॉल फॉलो केलो ना की सांखळीच्या नगराध्यक्षाच्या इन्विटेशन कार्डाचेर नांवूय घालूंक ना. पूण हें करूंक ना ते करूंकूच ना. उलट तो तांकां स्टेजीर आपोवन अक्षरशः तांचो अवमान केलो. कोयराचेर प्रक्रिया करपी 2 प्रकल्प उबारपाचो निर्णय गोंय सरकारान घेतला आनी तांचें काम रोखडेंच चालू जातलें अशी माहिती पर्यावरण मंत्री अलिना साल्ढानान शेनवारा दिली. पर्वरे कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाचो बुन्यादी फातर बसयल्या उपरांत उलयतना तांणी ही माहिती दिली. पर्वरे वाठारांतल्या दरेक घरान स्वताच कोयराचो विलो लावन ह्या प्रकल्पाची गरजच पडची ना अशी परिस्थिती निर्माण करची असो उलो फॉमेंतोचे चेअरमॅन अवधूत तिमलोन मारलो. Today, everywhere you go, you see heaps of garbage. Everywhere. There's garbage everywhere. It feels like Goa is drowning in garbage. The government is, or a decision, to have a garbage treatment plant at the government level. Hopefully one for the north and one for the south. आमी जो फॉमेंतोन सुरू केल्लो 4 वर्सां पयलीं ही आयडिया की म्हाका हरशीं हांव पेडणे ते फ्रांसासून न्ही, हांव हांगाय तुमचे कडेन वोट मागपा आयलो ना. हांव एक लॅबॉरेटरी करपा आयला की थंयच्यान म्हाका शिक्षण जर मेळ्ळें गोंय तुमच्या वाठारांत पळयतलें आनी गोंय जेन्ना सगळे वाठारांत पळयतलें अरे थंय या आनी पळोवया आनी तशें करया आमी. म्हाका गांधीची याद येता जेन्ना तो म्हणटालो ताका रिपोर्टरांनी विचारलें खंय सगळे देशाक उजो पेटला तूं ह्या गांवांक कितें करता. थंय मुसलमान हिंदू बी आसताले आनी थंय तांचो उजो पेट्टालो. ह्या गांवांक जर हांव प्रॉब्लेम हें सॉल्व करपाक शकतलो तर सगळो देश पळयतलो आनी देश शांत जातलो. म्हणून अशे तरेन पेडणे ते फ्रांस पळयतात लोक तुमकां. हांगा तुमी करात घरांत डिसिप्लीन आनी अपब्रिंगींग हाडून ह्या प्लांटाची गरज ना अशी करून दाखयात. म्हापशेच्या फामाद बोडगेश्वर जात्रेक बिरेस्तारच्यान सुरवात जाली. ह्या वेळार गोंयच्या आनी गोंया भायल्या हजारांनी भक्तांनी देवाचें दर्शन घेतलें. ते निमतान देवळाच्या परिसरांत फेरी भरल्या. 29 जानेर मेरेन हो उत्सव चलतलो. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.